इलेक्शनाचो मोसम आसाच, फुडें इलेक्शन घोशीत जावपाचें आसा. तारीख जरी घोशीत ना जाली तरी येणाऱ्या काळात निश्चित फुडल्या आठवड्याभरान जातली. आमी सगळे प्रिपेर्ड आसात. आमी सगळ्यांनी मनस्थिती केल्ली आसा. आमी पूर्ण आत्मविश्वासान जे युतीचें सरकार 21 आसले, आमचे युतीचे बांधव आमकां कशा पद्दतीन सोडून गेले हें तुमकां खबर आसा. कोणें कितलोय प्रयत्न केलो आमचेर आरोप करपाचो तरी तें शक्य जावचें ना. आमिशा पोटी आनी हव्यासा पोटी आनी जेणे सोयीचेंच राजकारण केलें आनी त्या राजकारणांतसून एक एक पावल फुडें मारत मारत मोठी स्वप्नां दिसूंक लागली. स्वप्नां आसपाक कांयच हरकत ना. स्वप्नां करपा खातीर पक्ष वाडोवचो पडटा, पक्षाचो स्तर वाडोवचो पडटा, पक्षाची बेज वाडोवची पडटा. तें करनासतना फक्त स्वप्नां पळोवप ह्या भावनेतसून ह्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसात. आमी सगळ्यांनी वळखूंक जाय आनी त्यामुळे जो जिखून येतलो पक्ष, जो निश्चित सत्तेर येतलो पक्ष, ताच्या खातीर ओढाताण आसप, कार्यकर्त्यांक दिसप हें स्वाभावीक आसा. आपल्याक तिकेट मेळची पूण ठरावीक आपल्या खातीर विचार करपाक कांयच हरकत ना. पूण असले ताणून धरप हें ठरावीक लिमिटा पर्यंतच आसूंक जाय. अखेर आमकां ह्या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचें स्पश्ट बहुमताचें सरकार हाडूंक जाय हें आमचें स्वप्न आसा. प्रत्येक मतदारसंघात पक्षान तयारी केल्या. ती जर कोणी पळयत जाल्यार हांव इतलेंच सांगूंक शकता की 35-36 जाग्यार आयज भारतीय जनता पक्षाच्यो इलेक्शन टिमी ह्यो उब्यो जाल्यो, तांच्यो मिटिंगो जाल्यो. पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर 2/3 पेक्षा चड म्हणजे 25 पेक्षा चड सीट घेवन यशस्वी जातली हाजी हांव कार्यकर्त्यांक म्हाका जे कॉन्फिडन्स आसा ताजे वयल्यानूय सांगता आनी कार्यकर्त्यांक विनंती करता की खंयचोच सीट सोडपाचो ना. प्रत्येक सीट जिखपा खातीरूच लडोवंक जाय. जीव तोडून हो कार्यक्रम आमी करुया. 25-26 जाग्यार आमचो विजय निश्चित आहा. पक्षान 5 वर्सां डिलिव्हरी केल्या, प्रत्येक फिल्डाचेर डिलिव्हरी केल्या. काही गजाली उरल्या आसतल्यो आनी काही गजाली ज्यो चालू जाल्या त्यो सोंपोवण्या खातीर फुडल्या 5 वर्सांत कम्फर्टेबल मेजॉरिटी, स्पश्ट बहुमत न्हय, स्पश्ट बहुमत 21चेर उरता, त्यामुळे कम्फर्टेबल मेजॉरिटी घेवपाच्या दृश्टीन पयलें पावल आयज जाता.